दुसरो विषय जो आसा लौकीक जो उदयबा भेंब्रे हांचो व्हिडिओ आनी ताजेर जो वाद चाललो ताजेर आतां ताका दोन भाग आसात. हांवें कित्याक सांगता पयलींच कारण सामके सद्याक आमगेले सोशल मिडियाचेर कितलेशेच एक्सपर्ट तयार जाल्यात. सो आमी त्या एक्सपर्टाच्या मदींतल्यान खरे एक्सपर्ट घेवन ही जळमटां पयस करपाचो फाटले 2-3 दीस प्रयत्न केलो. पांढरंगाच्याय पेपरान केलो, तुज्या प्रुडंटानय केलो आनी तातूंतल्यान बरीचशी जळमटां पयस जाली. ही जळमटां पयस करतना हांव लोकांच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर सांगता. ह्या इश्यूचे दोन सामके क्लियर कट भाग आसात. पयलो भाग आसा की ज्या व्हिडिओचेर वाद जाला तो व्हिडिओ, जातूं भितर शिवाजी महाराज आनी तांचो गोंयचेर आशिल्ली सत्ता हाजे विशीं म्हाका दिसता इनफ हिस्टोरियन्स हॅव टुडे प्रोवायडेड डिटेल्ड एविडन्स, ब्रीफ आनी एट द सेम टायम रेफरन्सीस की कशी ती आशिल्ली म्हणून. सो ती गजाल जाल्या. दुसरी जो इशू आसा की त्या व्हिडिओ उपरांत जी प्रतिक्रिया बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी राती 9 सुमार वचून उदयबाब भेंब्रे हांच्या घरमुखार जो तांगेलो वाद बीद जालो आनी जी तांगेलें कन्वर्सेशन जालें तें. नाव दीज आर टू डिफरंट इश्यूज. प्रोबेबली दीस इज वन इशू वेर वी कॅन से की बोथ आर रॉंग. जनरली प्रत्येक इशू भितर आमी कोण तरी एकटो बरोबर आनी एकटो चूक म्हणटात. हो इशू असो जाता भितर आमी म्हणपाक शकतात की दोगूय जाण चुकली म्हणून. म्हळ्यार क्रियाय चुकली आनी प्रतिक्रियाय चुकली. क्रिया चुकली इतल्याच खातीर कारण आज इतल्या इतिहासकारांनी स्पश्टपणान सांगलां की बाबा हे दाखले आसात, ही रिसर्च आसा, हे संदर्भ आसात. इतलेंच न्ही की ज्या पुस्तकाचो आदार घेवन आनी ज्या डॉक्युमेंट्सांचो आदार घेवन उदयबाब उलयले त्याच पुस्तकां भितर फुडें ह्या गजालींची विस्कटावणी कशी जाल्या तेंय आज सांगलां. दुसरी गजाल जाल्यार सकाळीं 9 वचप आनी राती 9 वचप म्हाका दिसता AM आनी PM हातूंतलो फरक करपाक तुगेले बजरंग दलाचे कार्यकर्ते विसरले. आनी राती 9 कोणाच तरी गेटी मुखार वचून हो वाद घालप हें डेफिनेटली गोंयकारपणाच्या खंयच्याय शिमे भितर बसना. आज आमी शिमांची गजाली उलयतात कळ्ळें तुका. सो हे खंयच्याच गोंयकारपणाच्या शिमे भितर बसना. सो लौकीक आज जो वाद जाला आतां तुगेली टिपिकल एक हें सुरू जाल्या की हांणी तांचेर पुलीस कंप्लेन फायल केल्या, तांणी हांचेर पुलीस कंप्लेनी फायल केल्यात. हो जो आतां डिस्कोर्स जाला तातूंतल्यान आतां फुडें वचपाचो टायम आयलो न्ही. दूध का दूध पानी का पानी जालें काय हाजें आनीक तुगेलें अशेंच गोंयचें हें जें समाजमन आसा तें अशेंच ढवळत उरतलें. आता हिस्ट्री तुम्ही सांगली त्याचे जिस्ट सांगले कशें आहा ते आनी ताका पुरावे हिस्टोरियनांनी दिले ते. वायट इतलें दिसता की गोंय सारक्या राज्यान एक सिनियर मनशान स्टेटमेंट केलो, आपलो व्हिडिओ रिलीज केलो, चुकीचे हे दिसले, तितून चुकीचं एक हिस्ट्री दिसली. ताका रिएक्शन जे पद्दतीन येयले ते चुकीचे आसले. कोणी सांगले चुकीचे आसले. त्या व्हिडिओतल्यान रिप्लाय करपाक जातालो जाल्यार दिसाचे मेळपाक जाताले. जाणटे मनीस रातचे डिनराच्या टायमार त्याच्या घराक ग्रूप करून वचप आनी ते व्हिडिओ पयल्यार अशें दिसता ते काळखान कोणूच दिसना. मागीर तेंच्यांनी वायट्स दिल्या ते काळखान कोण तरी रावले आनी उदय भेंब्रेबाब आपल्या घरान तेचे एक नात गचली कोण तरी आनी एक फॅमिली मेंबर आनी तेजे वटेच्यान कोण तरी रिकॉर्ड करपी. इतलें दिसता म्हणजे वेगळेंच चित्र दिसलें त्या टायमार सावथाक जे घडलें तें. पण तेजे उपरांत ते आतां हांगा सोंपोना. थंय केसी जाल्यो दोनी ग्रुपा वटेच्यान आनी आतां तालुक्या लेवलचे काल कुंकळे जाली, आयज म्हापसा तेची सभा आसा. अशें ते प्रत्येक तालुक्या भितर जावपाक लागले. ते एक्चुली हो विशय रोखडोच सोंपोवपाक जाय आसलो. ह्या विशय हिस्ट्रीचे विशय हा तेजे जशे तुमी म्हटले पुरावे आमी डिबेटू केल्लो तेजेर डिटेल सांगपी. सो विशय एक्चुली डिस्कशन एक्चुली एंड जावपाक जाय आसलो. पण आतां गोंयांत सद्या वातावरण अशें जालां. फाटीं आमी फादर बॉलमॅक्साचें पयलें, तेजे फाटोफाट आनी एक वाद जालो सुभाष वेलिंगकाराच्या स्टेटमेंटा वयल्यान जालो. अशें एक कोण तरी स्टेटमेंट करता, आख्खें गोंय खदळून घालता. स्टेटमेंट करपी मनीस एकूच आसता, तो करून थंय तो रावता कुशीक आनी आख्खे गोंयकार तुटोन पडटा, रस्ते बंद कुबळटात. सो हे चुकीचें दिसता. आनी गोंया सारक्या राज्यान तर असली गजाल जावपाक जायना. एक कोण तरी मनीस काय विशय ना मरे एक स्टेटमेंट करूया, केलो स्टेटमेंट, तो आपले हेजे प्रमाण करता, आपले नॉलेजी प्रमाण वा आपले हेजे प्रमाण करता आनी आख्खे गोंय आमी पळयना कितें मनशान केला मरे अशें सिच्युएशन येवं जाय म्हणटा. तेणें ताका कोण कितें ताचो नाका किंमत दियनाका, ताका विशय सोंपलो. एक गजाल म्हाका लवशीक कळ्ळ्या कळ्ळें तुका. वी आर व्हेरी सेक्युलर वेन इट कम्स टू सेंटिमेंट्स गेटिंग हर्ट. कळ्ळें तुका.
आमगे इतले सेंटिमेंट सद्याक पांडुरंग बाब नाजूक जाल्यात हांव खंयच्याय धर्माचो आसूं आमचे सेंटिमेंट्स इतली बेगीन हर्ट जाता सद्या कळ्ळें की आमी सामके इतली हर्ट जातात की आमी डायरेक्ट सामके रस्त्यार बिस्त्यार देवन तुगेली कृती करपाक वतात हें पळयतकीर तुका कशें दिसता यू टॉक अबाउट दीस इन्सिडंट ऑल्सो कारण तुमच्या पेपरांनी हाजेर खूब लेखन केलां ह्या विशयाचेर आनीक यू टॉक अबाउट हें जें गोंया भितर वातावरण जाता लौकिकान 2-3 इन्सिडंट बरें सांगले वी हॅव बिकम सच अ सेक्युलर सोसायटी इन गेटिंग सेंटिमेंट्स हर्ट केन्नाय चिंतलें नाशिल्लें आमी सामकी वी हॅव बिकम व्हेरी सेक्युलर सोसायटी इन टॉलरन्स बी म्हणटाले नाव वी आर बिकमिंग अ व्हेरी सेक्युलर सोसायटी इन इनटॉलरन्स एवरीबडी इज इंटॉलरंट कितें म्हणटा आतां इतले कॉमेंट्स आनी इतल्यो प्रतिक्रिया सोशल मिडियाचेर येयल्या बरे बरे लोक कोण लॉयर आनी कोण कोण अशे आशिल्ले पॉलिटिशियना पासून सगळे जाण अशे व्यक्त जावपाक लागल्यात आनी सगळ्यांचे हे उत्स्फूर्तपणान आनी कांय जाण उतावीळ जावनूय घालपाक लागल्या सो म्हाका कितें दिसता प्रमोद जाणा की इतिहास जो आसा तो आतां बदलपाक येना तो कोणी आतां आमी कितले प्रयत्न कॅनॉट रिलिटिगेट हिस्ट्री बदलचो ना तो सो पांडुरंग कुसुर्लेकरान डॉक्टर पांडुरंग कुसुर्लेकराचें पुस्तक जें आसा ते आतां मेळना खूब जुनें पुस्तक ते पुण्याच्या एका मित्रान 20-25 वर्सां पयलीं म्हाका दिल्ली हाडून ते म्हाजे कडेन आसा दोनूय खंड तातूंत स्पेसिफिकली बरयल्लें आसा की शिवाजी महाराजांची खंय खंय कशें आशिल्लें तें आतां उदय बाबान कशें म्हटलां उदय बाब हो कोंकणीच्या हेतूंतलो आनी गोंयांतलो एक बरो आदरणीय हे सो ताच्या बद्दल आमकां आदर आसात पूण हांव कितें म्हणटा आमी उदय बाबाक सांगपाक जाय उदय बाब आमचो म्हणून आमी ताका सांगपाक जाय की ह्यो नाका जाल्ल्या गजालींचेर आमी परत परत कित्याक हें करपाक जाय टिप्पणी करपाक जाय 1.5-2 वर्सां पयलीं उदय बाबान असो विशय काडलेलो आनी मागीर तांणी परत व्हिडिओ काडून सांगलो की हो आनी विशय आपल्या खातीर सो परत त्या विशया कडेन म्हाका दिसता उदय बाबान येवपाक जायना आशिल्लें आनी जे लोक तेच्या घरा गेले कशें आहा प्रमोद फादर बॉलमॅक्सा वेळारूय लोक पयले आमी रातभर पुलीस स्टेशना भायर आशिल्ले जेन्ना शिवाजीच्या स्टॅच्यूक कितें तरी कृती केलें तेन्ना रातभर बोवाळ आमी पळयलो रातचेच गेले दिसावयले गेले हेका काय हें उरना जेन्ना तांकां दिसलें आसतलें वयचें म्हणून ते गेले आसतले फक्त तेंच्यांनी कांयच गैरकृती काही करूं ना व्हिडिओ पळयला हांवें बरी डिस्कशन केलां तेंच्यांनी आनी म्हाका दिसता उदय बाबाच्या घरांतल्या सुद्दां एके व्यक्तीन ताजो कॉमेंट वाचतालो हांव ताजो की तांकां शिवप्रेमी अशें समजलो गुंडवी म्हणूंक ना तांकां सो हो इतको हेचो विशय जावना आनी काय हेचो ताणून धरपा सारको किंवा टिका करपा सारको त्या भुरग्यांनी काय करूंक येना अशी तशी काय कृती करूं ताणून सध्या सोशल मिडियान धरला सोशल मिडियान धरला आनी काय लोक अशे आसात जे ह्या विशयाचो फायदो घेवन आपुणूय लायमलायटान येवपाक सोदता अशें म्हाका दिसलें ह्या हेतून 4-5 दिसां भितर म्हणजे विनाकारण थंय उदय बाबा कडेन गेले थंय वेगळी स्टेटमेंटां काडली आनी कितें केलें जे उदय बाबा स्वताक मान्य ना म्हणजे तूं जर तुलना करशी शिवाजी महाराजांची आनी उदय बाबाची तर उदय बाबाक ते मान्य पडचें ना कारण आपूण एक सादारण मनीस म्हणटा तो सो अशे ते विशय काय लोकांनी ते काडले विशय गरज नासतना वातावरण म्हाका खबळावपाचो यत्न जाला फाटले 4-5 इम्पॉर्टंट इशू आहा इमिजिएटली म्हाका गोंयच्या मिडियाचें अभिनंदन करचें दिसता कारण आमी सगळ्यांनी घेवया रे क्रेडीट केलें न्ही आमी मागीर आमी सगळ्यांनी 48 वरां भितर सो दॅट गरज नासतना समाजा भितर कन्फ्युजन किंवा दुफळी पडची न्ही म्हणून गोंयच्या सगळ्या मिडियान 48 वरां भितर ताका हांव दूध का दूध पानी का पानी म्हणटा ह्या विशयाचेर ते सत्य व्यवस्थितपणान सगळ्या मुखार हाडलें ना 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 कोणाच्या विरोधात ना आनी सगळ्यांनी एक गजाल सांगलें जे हांवें सांगलें तें दोगी जाण चुकल्यात कळ्ळें तुका ती वेळ न्ही थंय वचून आर्ग्युमेंट घालपाची आनी हो आर्ग्युमेंटा भितर फॅक्च्युअल एरर्स आसात ह्या दोनूय गजाली सगळ्यांनी सांगल्यो सो गोंयच्या मिडियाची हांव एकाच खातीर म्हाका बरें दिसता की 48 वरां भितर आमी सगळ्यांनी टायम घालून एफर्ट्स घालून गोंयच्या हिस्टोरियनांनी की बाबा हें खरें आनी ह्या मुद्द्याचेर तुगेलो इतिहासीक पुरावो ना ह्या मुद्द्यांचो इतिहासीक पुरावो आसा हें स्पश्टपणान सांगलें बरोबर ताजेर पांडुरंग बाब जशें तूं म्हणटा की ह्या विशयाचेर खंय तरी जी हें आसा हवा आसा तापिल्ली ती शांत जावपा जाय आशिल्ली ते शांत जावपाचें सोडून आमी सद्याक फेसबुकार आनी ते हाजेर पळयतात की कांय जाण तुगेले हें घेवन वता थंय वचून ती उजो पालोवप न्ही तो हे पळय उदो हाडलें म्हणटा आनी पेट्रोल घालता भितर Pramod, I don't understand why we are going back again and again back in history and trying to stoke this kind of emotions. कित्याक हिस्ट्री इज वेल डॉक्युमेंटेड आनी ती आसा कोण एकट्यान म्हणलें म्हणून ती हिस्ट्री चेंज जावची जाय जाल्यार ताजें रिव्हिजन करया कोणें कितें म्हळ्यार बट रिव्हिजन करतकीर मागीर थांबया न्ही सेकंडली माय पॉयंट इज दॅट देर शूड बी अ कन्स्ट्रक्टीव डिस्कशन कन्स्ट्रक्टीव डिबेट आतां उदय बाबान म्हणलें ओके there can be a counter to that in respectable domain. Yes. Okay, going at a defenseless person's house
at 9:30 and when he was having dinner with his wife, तुम्ही ताका भायर सर म्हणटा. If your intent was to have a constructive debate with him, he invited you to talk inside his house. 4 जाल्यार 4 जाण मनीस येवया आनी बसया म्हणटा. ना तूं भायर सर, ताका तुम्ही भायर काडटा 9:30. I mean, this attitude was wrong. Maybe they have not conducted any violence there, they have not abused him, nothing. But what is the message you are conveying? That we will not tolerate this. कोणाक? For a senior, very senior citizen, you are doing this. And there was no tomorrow. There was no morning tomorrow. There was no day tomorrow. I mean, why at this particular point in time? What a message you are sending. I mean, that is bad. You can debate. You can tell him openly upright that yeah, तुझे चुकीचे आसा. We will not tolerate this. We will not accept this. Fair enough, taken. But there was a way to do that. And the way it is been done is objectionable. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता वाद आसपाक शकना. आनी जेन्ना इतिहास जो आसा, जोएल बाबान बरें सांगलें की इतिहास, हिस्ट्री शुड नॉट बी रिलिटिगेटेड. रिविजन करया अशें केन्नाय विशय येता तेन्ना. पण ते रिविजन करतकीर आमी फुर्योज जावपाची गरज ना. तर रिविजन करतकीर आनी फुर्योज कित्याक जावपाक जाय, कळ्ळें न्ही आमकां कितें तें, आनी तितल्याचेर युजली आमी थांबपाक जाय. आतां कांय जाणांक तूं म्हणटा तशें तुवें बरो एक शब्द वापरलो की कांय जाण उत्स्फूर्तपणान घालतात आनी कांय जाण उतावेळ जाल्यात म्हणून. कळ्ळें तुका? हो उतावेळपणां आमकां सोबना, गोंयकाराक तरी सोबना. आनी फ्रॉम अ व्हेरी टॉलरंट सोसायटी, टॉलरंट सेक्युलर सोसायटी टू अ इनटॉलरंट सेक्युलर सोसायटी, असो जर आमचो प्रवास जाताना तुमी तर कोणाक आमी हें करपाक शकनात, माफ करपाक शकनात. आमी सगळे धर्माचे तुगेले इनटॉलरंट जावपाक लागल्यात. सगळ्यांच्यो भावना इतल्यो नाजूक जाल्यात की त्यो कोणूय येवन दुखोवपाक शकता. अशी आमची परिस्थिती आसा सध्या.